ही प्रॉपर्टी मुगेली मेलबीन लोक प्रॉपर्टी आमगेली सगळे गांवांगेली हांव घरा भितर आसता सदां आसता पूण बाकींक कोण वयताय कितकोन वयताय म्हाका सांगनाय ती प्रॉपर्टी कोण आमकां कोणागे आजान दिलना ना कोण दिलना आमगे आजान घेयलो ती ही आम देण्या मेळना तूं मुगे प्रॉपर्टी एक्वायर कोताय भितर येताय मार्किंग कोताय जाल्यार म्हाका सांगाय तुम जेसीबी येताय म्हाका सांगनासून घाताय मागीर कितें कोणाय ती एक नोटीस ना कांय ना कांय ना कांय ना कोण येयन सांगना नाल्यार आमगे ऑनरेबल आमगे रिस्पेक्टेड MLA आहा तोय येयना तो एक एकल्या घरा वयता हांव कितें म्हणटा सगळे एकट्यान आपुयान उलय तूं मुगे येता मुगे काल पायप मोडलें नोळा उदो ना म्हाका सगळें हांवें कितें करपाचें फातरी काडले ती मुखार दोन सोंपे आलो ते मोडून उडयले म्हाका सांगपाक न्हू तूं मुगे प्रॉपर्टी बुलडोजर घाता जाल्यार आतां ते मोडटा ते कोण म्हणून सांगता तूं आतां ते कोण घेवपी ना ते म्हणटाय आमी हें कोताय आमी फक्त आतां क्लियरन्स कोताय आमी कांय काम खंयच्या डिपार्टमेंटा म्हणून सांगता रोड वायडनींग म्हणून सांगता म्हाका आमगे डिपार्टमेंटा म्हणून सांगू ना 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 रोड वायडनींग म्हणल्यार आनी आमी फक्त आतां क्लियर कोताय हे श्रब्स बीन आसा सगळे ते क्लियर कोताय आमी कांय फोंडपा बीन कांय ना ते मागीर जाता हय मागीर ते आमगे ते मुखार ते चेर आहलो ते शिमटाचे तीय ते सोंपे आहलो ते पयलींचे तेय मोडले मागीर हांवें आमगे कावन्सिलराक 20 फोन मारलो आनी तेणें मागीर स्टॉप केलें तें I am one of the amge uncle is here and I belong to that house and amge Goralcha ka more than 100 years before it was acquired. Okay, and amge view as he says is not sure as to what he's saying, whether it is road widening or they want to pipeline. We want one proper answer whatever and irrespective of whatever amka naka. आमचे गोर इतलो वर्सांची ते आमचे प्रॉपर्टी डॅमेज करून तूं आतां हिंगा हें करपाक पळय रोड सारकी कराय देर आर सो मेनी एक्सिडंट्स लायक हूंय हिंगा थिंगा एशी म्हूण नेवर फेस पूण हूंय रोड पळय इतलो पाड जाले सगळे सो वी वॉन्ट दॅट थिंग बट आमगे एक डिसिजन वी डोंट वॉन्ट दीस तो कितें कोत्ता तो तुमकां सांगल्या बी बिदेन नोटीस येयली ना कितें नथींग एक नोटीस ना कांय ना So how are people कितकोन म्हूण जाण जावपाचें what exactly is in his mind? म्हाका फोन आयलो की अशें आपल्या प्रॉपर्टीन भितर हांगा मशीन घालप जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें की हांकां प्रत्येकाक एक डिफरंट गोश्टी म्हणटा त्यो गोश्टी सांगल्या थोड्यांक सांगलां की पायपलायन घालता थोड्यांक सांगलां की हांगा 4 लेन रोड वायडनींग करता म्हणून आनी प्रत्येकाक सांगलां की आपूण तुजें कंपाउंड मोडटा तें कंपाउंड बांदून दिता कोणाक आनी कितें आसा प्रत्येकाक डिफरंट स्टोरी सांगल्या मेन जर तर पळोवपाक गेले जाल्यार कसलोय जर तर प्रोजेक्ट करता प्रोजेक्ट स्टार्ट करचे पयलीं ते लोक पळय कोण अफेक्टेड आसा त्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय सगळे पेपर हाडून लोकां मुखार दवरून लोकां कडेन उलोवपाक जाय तांकां सांगपाक जाय की दीस इज वॉट आय एम प्लॅनिंग हे जर तर त्या लोकांक नाका कित्याक लोकांची प्रॉपर्टी वता बाकी कडेन रस्त्यार कोणी कितें करतात जाल्यार कोण विचारना जाल्यार वेगळी गोश्ट ताका फरक पडना पूण जेन्ना प्रॉपर्टीन कोणाचें वता प्रत्येकाची इतली वर्सांची प्रॉपर्टी ती आमी जन्म बसून नाशिल्ले ही झाडां आसा ती इतली वर्सांची झाडां तांची घरां इतली वर्सांची घरां आसा तेन्ना आमी जावं बसून नाशिल्ले हांगा इतले आमदार जावन गेले खंयच्याच आमदाराक हो रोड वायडनींग करपाचो गरज पडली ना पूण हाका आतां इतली गरज पडली पूण हो सगळो जो प्रोसिजर आसा लोकांक आपोवन लोकांक सांगून डिटेल सगळें सांगून करपाचो तो कांयच केलो ना डायरेक्ट टेंडर काडला तो बसून सांगलो ना डायरेक्ट वर्क ऑर्डर काडल्या आनी अकस्मात सडनली पयल्यार तांच्या हातूंत एक दीस काडून मशीन घाला एनीबडी वील बी कन्फ्यूज बाबा सडनली आपल्या हातून जर मशीन कोणी येवन घालता जाल्यार कोणी कन्फ्यूज जातलो जेन्ना विचारलें जाल्यार तो सांगता की एक्वायर केला म्हणजे पेपर मागता जाल्यार पेपर नासतना कसलें एक्विजिशन तो 1978 सर्वे जाल्लो म्हणून कोणाक सांगता हांगा 1955ची घरां आसा घरां पयलीं बांदल्या सर्वे मागीर जाला पूण तरी आसतना तो म्हणटा आपण एक्वायर केला अशें केला तशें केला बरें थोड्यांक सांगता की आपूण तुमचें कंपाउंड मोडटा आनी कंपाउंड दुसरें बांदून दिता दुसरें कंपाउंड बांदपाक हें टेंडरान आसा हे कोण बांदतलो तो बांदतलो तुजे कडेन पयशे खंयचे आयले गव्हर्मेंटाच्या पयशांनी तूं बांदता जाल्यार टेंडरान तुजें ना कित्याक लोकांक फटींगपण मारता तुमी पळयता आसतलें चुकून एक गाडी वता चुकून एक 10-15 मिटर डिस्टन्साचेर बायक वता चुकून एक 4 व्हिलर वता हाजेर हांगा केन्ना तुमी तांकां विचारात आज पर्यंत एक्सिडेंट जालो ना हांगा आज पर्यंत ब्लॉक जाला ना हांगा एक्सिडेंट जे जाल्या ते सिवरेजीच्या फोन कॉलांक लागून एक्सिडेंट जाल्या नाल्यार केन्ना एक्सिडेंट जावना सो हो रस्तो जर तर मातसो वायडनींग करून तांच्या कंपाउंडाच्या भायर जी एरिया आसा तितलो पुरतोच जर तर वायडनींग करून करत इट इज मोर दॅन इनफ फॉर नेक्स्ट 50 years कित्याक इट इज इंटरनल रोड हो मेजर हायवे काय न्ही हो फक्त वता तर पावसान कोणी डॅम भरला तो पळोवपाक लोक वतात तेन्नाच तितलो मातसो जाता नाजाल्यार मायनींग चालू जालें सो कोळशाचें इंटेंशन जर तर ना जाल्यार हो कित्याक रोड जाय
तुमकां जाय सगळ्यांक रोड हो वायडनींग जाय कोणाकूच नाका. सो लोकांक जे नाका ते प्रोजेक्ट कित्याक जाय कुडचड्यार आज पर्यंत सगळे तसलेच प्रोजेक्ट आयले जे लोकांक नाका ते. म्हाका हांगा पॉलिटिक्स करपाचें ना कित्याक लोकांचे हांगा जमनी वता लोकांचे हांगा इतले वर्सांचे म्हज्यानी चड वर्सांचे कंपाऊंड आसात तांचे कंपाऊंड म्हणटा कोणाचे कंपाऊंडाचो चिरो मोडलो म्हजें मोडलो जाल्यार म्हाका दूख जाताच. प्रत्येकाक दूख जालां आसतलें हांगा तांकां रातची न्हीद पडना. म्हाका हातून पॉलिटिक्स करपाचें ना पूण एक रिक्वेस्ट करपाक जाय CM कडेन ऑनरेबल CM कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की हाजे तुमी 1 वर्स पयलीं मंत्रीपद काडिल्लें 27 लोक हाजी आमदारकी काडटली टायम येतलो पूण तो पर्यंत हे लोकांक त्रास करपाक मातशें ताका अलाव करनाका. हो म्हजो सिन्सियर CM. इतलेंच म्हणपाचें आहा की काल कोणे तरी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी लोकांक भडकवपाचो प्रयत्न केलो. हांव नॉर्मली एजिटेट जायना पूण हांवें जे डेव्हलपमेंट करता तेन्ना हांवें कोणाक सांगनासतना करूंक ना. हांवें एक्चुअली एवरी हावस ते विजीट करून तांकां एक्सप्लेन करून तेंची डिफिकल्टी कितें आहा ते अंडरस्टँड जावन आमी हो प्रोग्राम फुडें व्हरपाचें काम केल्लें आसा. तितून भितर जर कोणूच जर तांकां उदकाय म्हणजे नाकालें सांगून की कोळसो हाडटलो आनी कितें जातलो अशें करून जर लोकांक उत्साहाचा म्हाका दिसता कुडचड्या लोकांक रिक्वेस्ट करता हें ना करचें. कित्याक म्हाजे कडेन विचारचें हांव पोतून सांगता की कोण सांगता म्हणून हुस्कनाका तसले कोर्स येवपाचो विशय नाच हांगा. आनी मेन म्हणटा पळय जेंकां हांवें तांकां सांगलें अशें 2-3 जाणां कडेन सांगलें सर्वे करपाक तांकां हेल्प केलें तांकां एक्सप्लेन केलो हो जागो तेंचो न्ही. तेंचो जागो जेन्ना घेतलेलो तेणी तेंचे पुर्वजांनी डॉक्युमेंट दिल्ले गव्हर्मेंटान आनी तेंचे पार्टिशन जावन पडलेले पयलींचे जेन्ना 1972 सर्वे केलो तेन्ना. सो हो जो जागो तेन्ना गव्हर्मेंटान गटर कोणे तरी म्युनिसिपालिटीन कोणे तरी बांदला आसतलो ते गटर जे आसा ते रस्त्यार बांदले थंयच्यान 2.5-3 मिटर आनी फुडें आसा रस्त्याचो जागो. सो तांकां एक्सप्लेन करून तांकां सगळें समजलें पूण खंय तरी एक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. आनी आमी जेन्ना सांगलें की नॉर्मली लॉ प्रोसेस म्हणटा पळय करपाक लॉ प्रोसेस करपाक जेन्ना लॉ प्रोसेस म्हणजे हांव जेन्ना गव्हर्मेंट जे लोक आसात तांकां घेवन येता लॉ प्रोसेस करपाक तांकां जर नोटीस सर्व करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय ते म्हाज्या हातीभार वयतले आनी मागीर वील बी डन एज पर द रेग्युलर जे डेमोलिशन भशेन करता एनक्रोचमेंट ऑन गव्हर्मेंट लँड तशें जातलें. सो म्हाका म्हाज्या मतदारसंघात अशें करपाची इच्छाच नाशिल्ली म्हूण हांव एकट्याक लोकांक वचून मेवतालो. सो खंय तरी म्हाका दिसता हांव तांकां हें जे काल कोणे तरी तुमकां आपोवन प्रेस स्टेटमेंट घेवपाचो प्रयत्न केलो तांकां खंय तरी म्हाका दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केलो. तेणी म्हाका सांगलें की तेंचें उदक भरता हांवें तांकां सांगलें प्रॉमिस केलें की थंय व्हडलो गटर बांदून थंय उदकूय डायवर्ट करता अशें करून सगळें केल्लें सगळें जाल्लें. पूण खंय तरी म्हाका दिसता लोकांक त्रास करपाक जे डेव्हलपमेंटाचे दृश्टिकोनी भितर आमी काम करता मतदारसंघात आमी कोणाक त्रास करूं ना. तेजे फुडलो भाग सगळ्यांक हेल्प करून हांवें म्हजें पर्सनल हांव सोशल सर्वीस हांव सोशल काम करता कितलीं वर्सां जालीं आनी म्हज्या मतदारसंघात कितलीं वर्सां जाता ती सोशल काम करता हांव लोकांक हेल्प करीत आसता. आनी लोकांचे हितून भितर PWD टेंडरा भितर दुरीग कुतून बांदपाचें ना आनी कोणाची करपाक कितें एनक्रोचेस. सो हांवें म्हज्या हितून भितर हांवें तांकां करून दिता म्हणल्यार हांवें तशें भशेन चालू आसा. सो तांकां जर लोकांक जर हांवें केल्लें नाका जाल्यार हांव आतां गव्हर्मेंटाक सांगता जे 4 घरां जी ऑब्जेक्शनां कितें तुमच्या माध्यमांतल्यान खंय तरी स्टेटमेंट केलें हांव आतां कायदेशीर तांकां करपाक लायता. सो अशें न्ही की ते म्हजे लोक न्ही हो न्ही म्हजे लोक म्हण हांव तांकां इंडिविज्युअल वळखता सगळे एकट्याक मेवलो आनी तांकां एक्सप्लेन केलें आनी तांकां जर कितें दिसता जाल्यार तांकां तुमचो सर्वे हाड आनी हांव येता आमी बसया अशें करून 2 जाणांनी केलें तांकां कळलें की तेंचो जागो न्ही म्हणून. जो पार्टिशन प्लॉट जाल्लो आतां कितें जाला तांकां एक्सप्लेन करता जो रस्तो सर्वे करना आसा असो इतलो तेणी पार्टिशन प्लॉट केल्लो आसा जो तेंचो सेल्युलर प्रमाणे आसा. तेंची एरिया जर 4000 स्क्वेअर मिटर आसा ती एरिया 4000 तेंची भितर आसा गटरा कडेन न्ही. सो तांकां लोकांक आपणाची एरिया खंय आसा खबर ना आनी पयलीं तेणी दुर्गा बांदलेली रस्त्यार पूण आतां ते काडपाक जाय. सो तांकां कोण तरी मिसगायड करता ते मिसगायड लोकांनी जावचें न्ही. आमी कुडचड्या वयले डेव्हलपमेंट करपाक आख्खे कुडचड्या वयले ते एरिया भितर जे काल स्टेटमेंट केला तितून भितर एंटायर आमी कुडचड्या अंडरग्राउंड केबलिंग कंप्लीट केलें. तीच एरिया उरल्या म्हणून हांवें तांकां गटरान घाल म्हणलें कित्याक गटर फुडें तो पॅक जातलो. सो गटर तो उरचो ना. आतां तेणी जर ब्लॉक केला आनी तेणी कितें करता जाल्यार मागीर फुडलें मागीर कायदेशीर हांव करपाक लायता. सो गटरान केबल हांवें घालपाक लायलो कित्याक गटर तो ना तेजे गटरा भायर आनीक 3 मिटर भितर वयता आनी तांकां हांवें प्रॉमिस केलें की गटर करून दिता म्हणून. आतां तांकां जर इच्छा ना आनी कोण भडकयता म्हणटा भडकता जाल्यार आय डोंट नो तांकां जाय जाल्यार येवं कित्याक हांव पर्सनली तांकां मेवला तांकां कशें जाय तांकां येवचें म्हजे कडेन आनी कितें जाल्यार डिस्कस करचें. पण हांव सोमारच्या हांवें सांगलां PWD की तुमी कायदेशीर करा कित्याक लोकांची इच्छा जी आसा ती कायदेशीर करपाची जर इच्छा भावना प्रकट करता जाल्यार कायदेशीर तांकां जावं कित्याक बरेंपण जर तांकां नाका हे 3-4 घरां सगळीं बाकीचे घरां सांगून आमी करीत येयल्ले आसा.
आनी एक 3-4 घरां हांकां जर करपाची इच्छा ना जाल्यार हांव कांय करूं शकना. पूण एक करी कितें हा डेव्हलपमेंट म्हाजे खातीर करना.